आम्ही आता टेस्ट करून सांगतो नी कितकोन हाय त्यो सेम मेत्राय असताय तेंच्यो. Hi guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. आणि तशी आम्ही बरी आहे. आणि new day, new vlog guys. आणि today is Sunday. आणि आम्ही आता मिसॉस पण असले. Hello guys, good morning. आणि मामा आहे हातींग. सो आता आम्ही वयताय 11 o'clock मिसा. सो आम्ही तुमकां मेवताय मेसपा जावन. आणि या गायज काय हे ब्रेकफास्ट पा काय अजून करूं ना कित्याक आमी लेट उठली. सो तेका लागून फर्स्ट फर्स्ट पयलीं न्हेसोन वयताय. आनी या सो वी विल सी यू गायज बिट लेटर. Let's go. So yeah. मिसासून येयली आणि डायरेक्ट आमी हल्दींग गेली. हल्दी मातशी शॉपिंग बा केले. मामान बटाट्या भाजी केले आनी कोयलूय केले पळय. सो भाजी केली तेल मामान ब्रेकफास्टाक. की आमची पोटा इतली भूक लागल्या की लेट उठलेली आनी हांगा बा कांय काडून हांव तशें पळय खाता. So hello guys, आता रोमान कितेक न्यू कितें हाडलां खावपाक हल्दी सुटया. सो म्हाका कांय खबर ना आनी तें सांगतात आमी दोगांय खंय ट्राय करुया. आनी तें कितें व्हेरी ओवर हायपशें आहाय. सो लेट्स सी गायज. सो गायज आमी आयज मिसासून येवन हल्दींग गेलेली न्हू. सो तेन्ना स्ट्रॉबेरी चॉकलेट कोटेड स्ट्रॉबेरीज पयल्यो. आनी हांवें म्हणलें बेश्टें घेवया कितकोन आसतलें तें पळोवपाक. कित्याक हांवें अशें करून जाय तशें करून विडियोज बा पळयलेले. हें फोल्ड आवट जाता थिंगा. आनीक इट्स जस्ट लायक स्ट्रॉबेरीज आनी वयल्यान तेंची चॉकलेट कोटेड आहा. बट म्हाका अशें करून पळोवपाक जाय आसलें कित्याक लागून इतलें अशें करून हायप आहा तो एका. चड हायप आहा. चड हायप आहा. होय ते रोखडे शेल्फान आसोनाय. सो कवर जाताय ते रोखडे. सो लोक वता ते. बट धाकटें पॅकेट पळयतें येदेशें आनी तेका £3.50 कितें. सो चॉकलेट कोटेड स्ट्रॉबेरी. चॉकलेट कोटेड स्ट्रॉबेरीज ते डिजर्ट सेक्शन आहा ते लायक फ्रोझन डिजर्ट आनी फ्रोझन त्यो एक्चुली. सो आमी आतां टेस्ट करून सांगतो न्ही कितकोन हाय त्यो. टेस्ट करून म्हणल्यार नॉर्मल स्ट्रॉबेरीज आसतल्यो त्यो. पळया गायज कितल्यो आहाय त्यो दाखयता तुमकां. पळयो त्यो. आनी सो लेट्स सी. ट्राय करतले आतां. सो ट्राय करताय. बरी हाय. नॉर्मल चॉकलेट कोटेड. हय भितर स्ट्रॉबेरी मुगो. फ्रोझन दी हय. हा ओके. भाजी बरो लागता. सो गाइस नॉर्मल लायक चॉकलेट कोटेड स्ट्रॉबेरीज लागताय. आनी तेका पूर्ण अशें करून व्हायट चॉकलेट आनी लायक मिल्क चॉकलेटूय आहा. आनी भायल्यान मिल्क चॉकलेट आहा तेका पळय. आनी ते भितर आख्खें फ्रोझन न्हू. सो द आयस आसा तें बरें लागता एक्चुली ना रे. बरें लागता. रादर देन लायक तूं नॉर्मल स्ट्रॉबेरीज खावपाक हे अशें करून फ्रोझन टायप बऱ्यो लागताय कश्यो. आनी लास्ट आफ्टर टेस्ट कसो येता तेजो. मागीर एंडींग बरो लागता. एंडींग बरी लागता. सो तेका एक्चुली रेट कसो करतलो 7 out of 10 कशें लायक. आनी मातशें तेणी चोडू घालूं जाय आसलें तितून. त्यो सारकी चड लेस आहाय. म्हाका दिसता मेजून एक 10-11 बा आसतल्यो. म्हाका दिसता न्ही एकल्याक आख्खे खावंक जावपा तोंडार मारता. तोंडार मारताय. सो 3 बा ओके कश्यो. सो तुमी ट्राय कराय गायज. आनी पळोवया कोणा स्ट्रॉबेरीज आनी चॉकलेट लायक त्यो. आमी बेबी आतां सद्या न्हिल्लेले आहा आमचे. सो ते न्हिल्लेले आहा तेन्ना हांवें म्हणलें एका आमी ट्राय करुया. कित्याक ते मागीर येवन आपूण बोवाव कोत्ता थिंगा. हेका लागून आपणान दी म्हणून. आनी हें सारकें आयसाचें. सो तेका यू नो लायक हांवें तेका दिवना हेंचानी कांय तोंड बा. सो हांवें म्हणलें तेका दिवपा नाय हें. सो ते उठचे पयले आमकां खावपा जाय जाल्यार आमी आतां खाताय. हय. सो या गायज आतां आमी हिंग वयताय. मुवी वयताय. सो
बेजो म्हणून लागलो ना बेजो न्हू पलान म्हणले पलान पण बेजो हय सो बेसिकली आमी वचपा हाली बट पलान इनिशिएट केला आमी म्हणपा लागलो हिंगी या मुवी या एक्चुअली काल वचपा हाली बट काल बेजो काजनाचे हें हालें फंक्शन हालें आनी सो आमी थिंग गेली सो तो म्हणपा लागलो आयज या मुवी सो आयज वयताय मुवीक सो ती स्पायडरमॅन मुवी आनी ती बेजो चड लायक सो तेका म्हाका तिली लायक ना हांव हा ओके लायक न्यूट्रल टिकेट्स बा सगळे बूक केले सकाळीसून पल आमकां फोन मारतालो टिकेट बूक करपा जाय हय कित्याक काल आमी टिकेट बूक करपा हाली बट आमी काल सारकी लेट येयली सो तेका लागून बूक करूंक मेळना सो आमकां तो अर्ली मॉर्निंग फोन मारतालो मिसा पासून मिस कॉल हाल जाय थिनर येयलो आमगेर येयलो आनी मागीर बूक केले आमी आनी आतां आमी वयतलीं लायक 7 o'clock कितें शो आहा दिसता तो न्हू सो या मामा बेबी पळयतली घात मागीर आमी मुवी वयताय तेन्ना लायक हांव मदें क्लिप्स बा काडटलें पल आनी हाय ती सो आय वील टेक यू गायज अलोंग एज वेल सो स्टे ट्यून्ड फेवरेट स्पायडरमॅन कोण गो कोण जाणा आनी तो फर्स्ट हाल तो दिसता टोबी कोण तो टोबी मगवायर कोण ना न्हू फर्स्ट अवगोत न्हू सेकंड कोण तो बारीक सो एंड्रू कोण तो थर्ड कोण टॉम कोण ना म्हाका अशें करून फेंटली उगडे आसा रे झेंडेया कोण नवरो कळलो फेसीस वेरी बॅड आहा माझं दिसपट मुगो ती स्टोरी सांग रे हांव दिमाग थोडो मातसो हा गायज फर्स्ट आमी आलेले तेन्ना ते बॉम्बे हें कोत्ताले कितें शिकताले तें आनी हांव गोंय येयलोलो तेन्ना चड आमी अशें करून चड मेळना तेन्ना हांव एक दीस FC गोवा गेमी गेलो फायनली कितें दिसता म्हाका चेन्नय आनी आमचे गोवा आनी म्हाका मातसो टीव्हीर दाखयलो तेन्ना हें कितें गेम पळयतालें दिसता हें खंय थिंगा सांगता अरे हो चेडो वळखीचो म्हणल्यार हें कितें केल्या बर हें कितें केल्या बर तुमी सांगाय हो चेडो ते आपल्या नवऱ्या सांगता अरे हो चेडो वळखीचो जो म्हण कृष्णा हाल दिसता म्हाजे आपले कृष्णा हांव वळखीचो जो गो ते सांगता म्हाका पिस्ताचो बेजो मुगो सो गायज तेका म्हाका ती अशें करून डिसऑर्डर हा दिसता म्हाका कोहली तरी सो म्हाका अशें करून न्हू फर्स्टू हांव एक म्हाका फेसीस लायक एक 5 to 10 times कशें मेळों जाय मनशां मागीर म्हाका वळखो येताय कशें तेज्या पयलें लायक 3-4 times देखून मेळो जाल्यार म्हाका तितलें अशें करून उगडास येयना तो मनीस म्हाका पत्तो मेळलो न्हू मातशो गोत मेळलो न्हू अशें करून पत्तो मेळलो म्हाका तितलो अशें करून उगडास येयना कसो सो मे बी कोण तरी म्हाज्या ब्रेनार डिफेक्ट बा हा आसतलो सो ती गायज आमची एक स्टोरी आमी ती सदां उगडास कोत्ताय म्हाका उगडास येयन तेन्ना गायज आमी भायर सरली मुवी वचपाक मान तें काडूं वयता आमी पयलीं आनी मागीर ते सायडीच्यान वयतली आमी सो बुकींग केलां शॉरेज आमच्या सिनी वर्ल्डान एक्चुली आमकां हिंगा आमचे लागीं आहा थिंग मेळना सो मातशें पयस कशें वयचें पडटा आमकां आनीक एक्सायटेड हा रे मुवी पळोवपाक माझ्या काजानान सांगता की तितलें लायक जावन एकला एक ओपिनियन आसता न्हू सो मे बी तेका लायक जावन लायक जावन ती हांव म्हाका कळली कित्याक लागून गेल ते स्पायडरमॅन थंय हाली तितून ते आमी 3 जाणां पळयलेले न्हू सो ती आमकां बरी दिसली म्हाका दिसना ती त्या कंपेरा इतली बरी आसो खबर ना आली कितें रे असो जाय म्हणून खबर आहा लेगून टायम आहा न्हू थिंगा मागीर ते 7:30 शो आहा तर मागीर 10 मिनटां ते एड आनी तेच चलयताय सो यू नीड टू बी स्मार्ट म्हाका सामकें बेगीन वचोन कितें करता ती परफॉर्म सो गायज पळय आमचो हे येयलो सांडलो युट्यूबर येयलो सांडलेलो मातसो बिजी उरलो म्हाज्या दिसांनी येयनाय ब्लॉग्स चड बिजी आहा गायज सो एज युजल गायज क्रिश्मा लेट
लेट सदां तेका लेट क्रिश्म आनी पल दोगां एकू सेम मेत्राय आसताय तेंच्यो बाय टायमाचो आम पंक्चुअल हांव पळय आतां धांवन वयत गो ना जाल्यार धांवन येता सो पल तू कितलो लायक आउट ऑफ 10 तू कितलो मूवी पळोवपाक एक्सायटेड आहा आउट ऑफ 10 आनी क्रिश्मा 3 हांव तुमचे बारा 3 न्हू गो तू रे मुवीज नाय न्हू आनी हांव हेज्यावन To be Seven. honest, I am a Marvel fan, but okay. 8. हांव हेज्यावन एक्सायटेड आहा ती ओक स्ट्रीट कित म्हूण ती पळोवपाक एक्सायटेड ओक स्ट्रीट कोण हा हिरो ते हेजी मुवी डायनोसॉराची सो गायज पावले आमी आनी हांवें तुमकां सांगू हांवें कितें हाडलें हांवें हाडला ब्लँकेट कित्याक म्हाका ती शी खाता हांव नाका ताका लागून हांवें एक धाकटें हें हाडला थ्रो हाडला थ्रो बरें कोजी जावन हांव पळयतली म्हणून स्पायडर-मून सगळे बडे फायट होता मरे That's great. Thank you guys. Thank you. One punch straight over. You've got the instinct. Get the training. उगडास ना क्या ना पोयली रे उड्डू आणि ते पोंग गेली सो गायज आमचें हें पळोवन जालें मूवी खतरनाक हा मूवी पेजाद मूवी सारकी रिव्ह्यू तुझो रिव्ह्यू सांग म्हाका मूवी प्ले लायक जाली 9.5 आवयस एवढ लायक जाली मूवी आनी तुमकां 10 out of 10 तुक गो त्या मूवी फायट दिसती हा खंयच्या त्या स्पायडरमॅन ते 3 जाण आसले आनी तूं सांगताल मरे अश म्हणून ते दुसरी सांगतालो म्हाका 30 तरी सो म्हाकाय बरी दिसली मुवी हांव दिता 9. तू येन खाली मूवी आं तू नाका म्हणटालो स्पायडरमॅन म्हाका एक्चुली फर्स्ट ऑफ ऑल म्हाका नाक खाली येवपाक बट येयलें मातसो म्हणून इट वॉज वर्थ इट गायज एवरी टाइम बरे असते गो स्पायडरमॅन इट वॉज लास्ट हाती हांवें पळोवंक ना ती 3 जाणां चोवंक ते झोपा जाल ती बेस्ट ती पळोवंक नाय म्हाका तितली अशें येना रे 4DX ती येयले 4DX न्हू ती बरी आसली कशी हेची स्टोरी आनी आहलें हांव ओय म्हाका उगडास जॉयलन बागेवन जॉयलन कुली घालना आसला टेरन बहाल कोण जॉयलन कुली घालतालो मग कोण जाणा हांवूय घाले ते डॉक्टर स्ट्रेंज बहाल पळय तितून ते म्हाका चड कशें फन कशें सगळे पयलींचे सगळे कॅरेक्टर येयल न्हू हय कोणा काम आहा फाल्यां सगळ्यांक काम आहा तू कितले आहा रे तुका 8 तू कितले रे सेम 8 तुका
6:30 भायर सरपा. आनी म्हाका 9:30 भायर सरपाचें. मुवी बरी आहा ती, तुमी पळयाय कोणा पळोवपा, यू नो, इफ यू लायक द स्पायडरमॅन सिरीज बा ते तुमकां लायक आहा जाल्यार तुमी पळयाय. आनीक काय बेस्ट हा मुवी इट्स वेल वर्थ द मनी. आनी आमी तितूनच आमी पयले कितें केलें ओडीएक्स तितून सारकी बँड सारकी मसाज जावन येता तितून. हय. आनी हे सायडच्यान उदो आमी एक्चुली न्हू बॉम्बे आनेक पाटी अशें करून एक्सपिरियन्स केलेले, बट ते अशें करून हें आहलें रे न्हिदोन न्हिदोन म्हणल्यार तेका रिक्लायनर चेअर अशें करून बेड टायप आहलें तें कळ्ळें तुका. थिंग ती येवन बा सगळें तूं हें करपाक दिताय, स्नॅक्स बा दिताय थिंग येवन, तशें करून आहलें तें. So yeah guys, inga vlog end kotta and I hope you guys like the vlog. Stay tuned guys for the next vlog. And yeah, it was a very long day but a good one. So I'll see you guys in my next vlog. Until then, share kindness and let love guide you. Bye bye. Bye bye. Good night. Move it up.